नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। विश्वजिताक साल्वार करूंकच ताचो आमदारकीचो राजीनामो सभापतीन घाईघाईन घेतलो। पक्षान सभापतीक व्हिपाची म्हायती दिवपाची गरज ना, काँग्रेसीच्या हायकोर्टात पोट तिडकीन आर्ग्युमेंट। पेट्रोलाचे दर 16 जूनासावन दर दिसा बदलतले। खंयच्या वेळार बदलतले पेट्रोलाचे दर? मात पेट्रोल पंप वाल्यांक नवे पद्धतीचेर हुस्को। डेली प्राइसिंग बदलिल्ल्यान हिशोब सांबाळपाचो हुस्को। लाच घेतना धरिल्लो एडिशनल कलेक्टर साबाजी कस्टडीतूच। जामीन अर्ज सेशन्स कोर्टान मारलो भायर। साबाजीक जेएमसींतल्यान डिस्चार्ज। साबाजी एसीबीचे कस्टडीत। कुठ्ठाळे लायटीच्या खात्याचो विश्वनाथ भटाड एसीबीची लाचखोरीची केस। लायटीचे कनेक्शन दिवंक घेतली 18,000ची लाच। कंप्लेनंटाचो व्हिडिओ पावलो एसीबी मेरेन। मुतालिक वेळी चर्च केशीचेर गोवा सुरक्षा मंचाची भूमिका। जेएसएमचो आदलो उमेदवार केतन भाटीकाराक कोत्र केलो। जेएसएमच्या अध्यक्षाचो निषेध। पणजे पर्रीकाराक सपोर्ट। गोंयांत सवाशिणींनी मनयली वडा पुनव। घोवाक बरे आयुष्य आरोग्य। प्रत्येक जल्माला आपल्याक तोच घोव म्हूण मागणी। वडाच्या पानाच्या दोण्यांनी फळांचो प्रसाद। काँग्रेसीचो व्हीप मोडिल्ल्यान विश्वजीत अपात्र जायत म्हूण ताका साल्वार करूंकच ताचो आमदारकीचो राजीनामो सभापतीन घाईघाईन घेतलो। राजीनामो दिल्ल्या आमदाराचेर कसलोय निर्णय घेवपाचो सभापतीक अधिकार उरना म्हूण काँग्रेस हायकोर्टा मुखार आयल्या। पक्ष वा आपल्या आमदाराक व्हीप काडटा। सभापतीक व्हीपाची म्हायती दिवपाची गरज ना म्हूण काँग्रेसीन कोर्टात आर्ग्युमेंट घालो। काँग्रेसीन विश्वजीत राणे आड हायकोर्टात घाल्ली अपात्रता याचिका एडमिशन स्टेजीर आसा। याचिका एडमिट करून घेवपाची काय ना ताचेर याचिकादार काँग्रेस आनी प्रतिवादी सरकार आनी विश्वजिताच्या आदोगादांचे आर्ग्युमेंट जाले। काँग्रेसीचो आदोगाद सुरेन देसायान घाल्ले आर्ग्युमेंट अशे: विधानसभेच्या आमदारान राजीनामो दिला आनी तो मान्य जाल्लो आसत जाल्यार ताचेर अपात्रता याचिका सभापती मुखार घालपाक मेळना। त्या राजीनामो दिल्ल्या आमदाराचेर निर्णय घेवप सभापतीच्या अधिकार कक्षेत येना। पार्टीन काडिल्लो व्हीप आमदारा खातीर आसता। तो सभापती कडेन नोंद करपाकूच जाय अशें ना। त्या वेळार प्रोतेम सभापतीन विश्वजीत राणेचो राजीनामो तपासून पळोवपाक जाय आशिल्लो। त्यावेळच्या हंगामी सभापतीन विश्वजिताक काँग्रेसीच्या अपात्रता याचिकेंतल्यान साल्वार करपाक घाईघाईन ताचो राजीनामो मंजूर केलो। विश्वजीत राणे आनी प्रोतेम सभापती एकामेकाक फितूर। त्या उपरांत विश्वजिताचो आदोगाद आनी सरकारा वटेन एडव्होकेट जनरलान आर्ग्युमेंट घाले। विश्वजिताचो आदोगाद म्हणटा विधानसभेच्या वांगड्या विशीं आशिल्ली कसलीय बाब पयलीं सभापती कडेन येवंक जाय। काँग्रेसीन पयलीं सभापती मुखार याचिका घालपाक जाय आशिल्ली। एडव्होकेट जनरल म्हणटा आमदारा विशीं आशिल्ली कसलीय गजाल पयलीं सभापती कडेन वचपाक जाय आनी सभापतीन घेतिल्लो निर्णय फायनल आसता। आमदारा विशीं याचिका आसता तेन्ना ती सभापती मुखारूच येवंक जाय, ती कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रांत येना। हे याचिकेत काँग्रेसीन त्यावेळचे प्रोतेम स्पीकर सिद्धार्थ कुंकळेकार आनी सभापती प्रमोद सावंताकूय प्रतिवादी केल्ले। तांचे वटेच्यान कोर्टात कोणूच येवंक नाशिल्ल्यान तांकां नोटीशी पावल्यात काय ना ताची याचिकादारा कडेन खंडपीठान वासपूस केली। त्या उपरांत आर्ग्युमेंट फुडें धुकलून केस येता त्या बिरेस्तारा दवरल्या। नोटीशींक जाप दिवपाचेर सभापती कितें भुमिका घेता ताचेर केसीची फुडली दिशा थारपाची। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। 16 जूनासावन पेट्रोलाचे दर प्रत्येक दिसा खंयच्याय वेळार वाडटले। पेट्रोलियम कंपन्यांचो निर्णय आता देशभर लागू। पेट्रोल कंपन्यो आता पेट्रोल वा डिझेलाचे रेट चडोवंक वा देंवोवंक म्हयन्याचे 15 वा 30 तारखेक रावच्यो नात। ह्या पद्दतीन लागून भारतातले पेट्रोल प्राइसिंग आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठे प्रमाण चलतले। मात हिशेबाक कटकटी म्हूण पेट्रोल पंप डिलर्सांनी ह्या पद्दतीचेर हुस्को उक्तायला। साबाजी कस्टडीतूच। लाच घेतना धरिल्लो उत्तर गोंयचो एडिशनल कलेक्टर साबाजी शेटयेचो जामीन अर्ज सेशन्स कोर्टान भायर मारलो। भ्रष्ट अधिकाऱ्यांक जामीन मेळ्यार समाजात चुकीचो संदेश वतलो। लोक भ्रष्ट अधिकाऱ्यां आड कंप्लेन करपाक फुडें सरचे ना म्हूण एंटी करप्शन ब्युरोचो जे साबाजीक ब्रेस्तारा जेएमसींतल्यान डिस्चार्ज दिलो। सध्या तो एसीबीच्या कस्टडीत आसा।
उत्तर गोंयचो एडिशनल कलेक्टर साबाजी शेटयेक जामीन ना. जामिनाक म्हूण ताणें केल्लो अर्ज पणजे सेशन कोर्टान भायर मारलो. दोनूय बाजू आयकले उपरांत कोर्टान ताका जामीन दिवंक न्हयकार दिलो. साबाजीच्या जामीन अर्जा आड अँटी करप्शन ब्युरोन आर्ग्युमेंट घाला तो हो. करप्शनाच्या केशीत साबाजी रंगे हात सापडला. ताका जामीन दिवचो न्ही. साबाजी शेटये उंचेल्या पोस्टार आसा. ताचो समाजात प्रभाव आसा. प्रभावशील व्यक्ती आशिल्ल्यान तो साक्षीदारांचेर दबाव हाडपाक शकता. साबाजीन करप्शनांतल्यान जमयल्ली मालमत्ता सोदूंक ताची कस्टडी जाय. जामीन दिल्यार लोक भ्रश्ट अधिकाऱ्या आड केशी करपाक फुडें सरचे ना. साबाजी शेटयेक जामीन दिल्यार समाजात चुकीचो संदेश वतलो. उत्तर गोंयचो एडिशनल कलेक्टर साबाजी शेटयेक एसीबीन 25,000ची लाच घेतना रंगे हात धरिल्लो. स्फोटकांच्या गुदावाच्या लायसना खातीर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिवपाक ताणें 1.5 लाख मागिल्ले. पयलो हप्तो घेतना एसीबीन ताका रेड हँड धरलो. काळजात दुखता म्हूण तो उपरांत जीएमसीत एडमीट जाल्लो. ब्रेस्तारा ताका डिस्चार्ज मेळ्ळा. साबाजी सद्याक एसीबीच्या कस्टडीत आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.